91.51 जाला. 91.25 काल आहलो, आज तुका 91.51 जाला. सो एवरी डे पेट्रोल वाडयता. हे दिसान एवरीडे पयशा वायज वाडता. 30 पैसा 20 पैसा 30 पैसा एवरीडे वाडयताय. डिझेला पयलीं कितें जाल्लें, एक वर्सान एक 10 रुपये वाडटालें. हो सरकार आसलो नाडाय सरकार कोण ना दिसपून डिझेल वाडयता. 1 रुपये 20 पैसे 30 पैसे. आतां कोण डिझेल 90 रुपीज जालें. आज चले 89 म्हळ्यार 100 जालें. 90 रुपीज डिझेल जालें. पेट्रोल 91 जालें. हो सरकार इतलो फेल सारको. ह्या सरकाराक अडतू ना सांगपा म्हळ्यार आज हे टायमाचे डिझेल पेट्रोल उण जावपा जालें. खूब टायमाचे हे दुयेंस प्रमाणे हांव मागोता सरकारा हे डिझेला रेट मातशी उणी करची आनी हो धंदो टोटली बॅन लॉस आमी. कांय फायदो ना डिझेलाचो पयशे जायना काम केलें जाल्यार. पेट्रोल पंपाकून येवना गव्हर्मेंटान कितें करून डिझेला रेट येवपा जाय. हो सरकार फकत इलेक्शन लागून पयशे करपा मोडटा. तेका फायदा डिझेल वाडवलें पेट्रोल तेका फायदा. आनी ऑपोजिशन लिडर तेका चोयता डिझेल वाडता जाप पासूं आनी कितें ऑपोजिशना तोंड बंद करून दवरला. थोडे ऑपोजिशन लिडर ते सीएमांगे चमचे जायनाय. लॉकडावन पयलीं घालपा आसता तर मागीर वचोन घालपा मनीस जाय. आतां बॉम्ब मारे ग्रावंडाक येवन बॉम्ब मारपा. डिझेल वाडवला पेट्रोल कितें करया काय मो सिलिंडर वाडवला. आतां बॉम्ब मारे तूं सीएमा सांगून गेलो ते मागीर आतां बॉम्ब मारे डिझेला रेट देवय म्हणून.